मंगळार 12 डिसेंबर ग्वादालूप सायबिणीची परब. मुखेल वळ. एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. मियाळाक आदार. वाड्यांतलो जायतो लोक एकठांय जावन एका सात्वीक मनशाक पंचायत वेंचणुकेक नोमयारलो आनी ताका 99% जैत मेळ्ळें. तरूय पूण ताका समाधान जायना. तेन्ना 1% लोकांक सोदून वेता आनी तांकां भेटून तांचे लागीं भासाभास करून तांचें मन जिखूंक घेता. आमी सगळीं एकवटान रावन वाड्याची उदरगत करूंक आश्वासन दिता. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी शिपडलोले इस्रायल परजेक उलो करून सांगता, इस्रायलाक परत येयात, तुमच्या गुलामपणाचे दीस सोंपले आनी तुमच्या पातकांचें फारीकपण जालें. आतां सोर पोदवेदार बाप तुमकां इनाम घेवन येता. ताका येवकार दिवंक वाट तयार करात. देव आपल्या सांडलोल्या शेळयांक सोदूंक येता. शुभ वर्तमानान भाग्यवंत मातेव म्हणटा, जेजू बरो गवळी, आपल्या सांडलोल्या शेळयांक सोदूंक तो येता आनी त्यो मेळोसोर तो सोदता आनी मेळटूच खुशाल जाता. आमचो इबाड जायना जावंक जेजू संवसारांत आयलो. इबाडलोलो संवसार जेजून नव्यान सारको केलो. इबाडलोल्यांची वीट नव्यान सारकें करूंक जेजून उपाय दिलो. इबाडलोलें कुटुंब नव्यान घडोवंक जेजू आदार दिता. वेंचणुकेक निवडून आयलोले पंचा भाशेन आमी आमच्या चुकेन खुशीन सरलोल्या भाव भयणांक सोदुया, एकठांय जावया आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार रावुया. म्हजो थाराव, एकामेकाक बोगसून संधान करून आमी एकठांय जिवन बापाचो मोग पसरावंक वावुरतेलीं.